नमस्कार. पावसाळी अधिवेशनाचो आयचो 5वो दीस. भायर रेड अलर्ट आहा. सकाळच्यान पावस पडटा आनी हे फाटले 8 दीस चल्लां. एका अर्दान पावस, दुसऱ्या अर्दान विधानसभा. दोनी कडेन बरसात, सरकाराचेर बरसात, भायर पावसाची बरसात. आनी रेड अलर्ट म्हणटकीर पळयात, आज गोमंतकान आमी अग्रलेखय बरयला की डिजास्टर जाहीर करात म्हणून. एक आपत्ती, गोंयचेर आपत्ती अशी. कारण कशें जाता की आज विधानसभेनी ह्या विशीं प्रश्नाचेर चर्चा आयली की डिजास्टर मॅनेजमेंट तुमचें खंय आसा. आपत्ती जेन्ना जाहीर करतात तेन्ना एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाक एक दिशा मेळटा आनी ती दिशा कशी आसता. कोणालें घर मोडलें. आज एका मडगांवां एका होमगार्ड, माजी होमगार्ड एका बायलेचें घर कशें मोडून पडलां त्या संदर्भात चर्चा जाल्ली. आनी तेन्ना दिगंबर कामतीन इंटरव्यून करून म्हणिल्लें की आपणें अशें म्हणलें ना की सरकार बांदून दितलो, पूण अशे वेळार सरकारची भुमिका कितें हें मुखार येवपाक जाय. विजय सरदेसायान मागलें मुख्यमंत्र्या कडेन सरकारची निश्चित भुमिका कितें. ताणें सांगलें की आमी जेन्ना अशें कितें तरी आपत्तींतल्यान, म्हणजे कितें तरी नैसर्गीक कितें तरी आपत्ती येता आनी जेन्ना कितें घरां मोडटात, फ्लॅटाक त्रास जाता, तेन्ना 2 लाख रुपया दिवपाची तजवीज आसा. जेन्ना डिजास्टर म्हणून जाहीर करतात सरकार, तेन्ना अशे तरेच्या मदती खातीर, अशे तरेची एक यंत्रणा उबारपा खातीरय सरकाराक एक मेकळीक मेळटा. आनी पयशे मोडटना ह्या खर्चाची तजवीज करतना सरकाराक चडश्यो अश्यो एक सोंपेपण आसता अशे तरेची खर्चाची तजवीज करप आनी लोकांक पयशे दिवप. ताका लागून सरकारान विचार करपाची गरज आसा. इतलो दीस, कारण पयले खेपे अशें जालां की सतत 8 दीस रेड अलर्ट, फाटले 15 दीस खूब नेटान अतिवृश्टी गोंयांत जाता. ताका लागून हें कितें तरी अचकीत अशें घडिल्लें एक आपत्ती अशें मानूं येता. नैसर्गीक येदो व्हडलो हाहाकार गोंयांत जाला आनी ताजेर विचार करतलो, ताजेर जर फुडें कितें तरी मांडणी काडटले जाल्यार अशे तरेचें एक डिजास्टर म्हणून जाहीर करपाक जाता काय कितें, ताजेर विधानसभेन चर्चा जावपाची गरज आसा. आज जे वेगवेगळे विशय चर्चेक येयले तातूंत भितर नावशी मरिना प्रोजेक्ट ह्या संदर्भात सरकारान क्लियर करची आपली भुमिका अशें विरोधकांनी मागलें. ताजे नंतर गार्बेज डंपिंग, वचत थंय गार्बेज उडयतात, कोणाचो कसलोच धरबंद ना. ताजे नंतर एग्रीकल्चर फ्लडींग, पावसाक लागून सगळीं शेतां बुडल्यांत, शेतांतल्यान उदक व्हांवून लोकांच्या घरांत पावलां आनी एक धोक्याची पातळी कांय वेळार ते वयर सरता. ताजे नंतर एक अस्मिताय, म्हणजे हो एक निमाणो आमी चर्चे खातीर घेवपाचो विशय. अस्मिताय दीस पाळोवपा संदर्भात फाटलीं 5 वर्सां मनोहर पर्रीकारान अस्मिताय दीस पाळयल्लो अशें विजयान म्हणलें. हो ठराव मांडिल्लो युरी आलेमांव हांणी. आनीक मुख्यमंत्र्याक त्या संदर्भात जाप दिवची पडली. ही ह्या संदर्भातल्यो गुंतागुंत कितें आहा ताजेर आमी चर्चा करतले. 2 मानेस्त आमचे कडेन आहात. विधानसभेच्या संकुलान आमचो न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने थंय आसा, जो आमकां आज जें कितें घडलां ताजेर चर्चा करतलो. आनी आमच्या स्टुडियोन आसात निरज नायक, जे आमचे न्यूज एडिटर आसात. तर हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं आमी वतात विश्वनाथा कडेन. विश्वनाथ, आज ह्या सगळे चर्चेन तूं निमाणे मेरेन आमचे बरोबर आसता अशें आमकां दिसता. सो तुवें थोडक्यान सुरवातेक सांग, आयच्या दिसा जे कितें हायलायट्स गोंय विधानसभेच्यो कितें आशिल्ल्यो? सर, थोडक्यान सांगप म्हणजे सुरवात आम्ही जसे काल सांगले तशाच क्वेश्चन पासून करूया. तुम्ही आता उल्लेख केलो तो म्हणजे मरिना जो नावशी प्रोजेक्ट येता ताच्या संदर्भात आयज पयलो प्रश्न जो आशिल्लो तो आशिल्लो आनी तो विचारिल्लो क्रूज सिल्वा आपाचो आमदार आहा तेणे. आणि ह्या मरिनाच्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. आणि जर ह्या प्रश्नाचे हायलाइट्स आम्ही जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे विधान हे खूप महत्वाचे आशिल्ले. ताणे म्हटले की आम्ही मरिनाक अजून कसल्याच तरेची परवानगी जी आहा ती दिल्ली ना किंवा कसल्योच मान्यताय दिल्ल्यो ना. मात जर हो प्रकल्प हरित प्रकल्प आसत, ग्रीन प्रोजेक्ट आसत, जाल्यार आमी तेका कित्याक मान्यताय दिवची न्ही अशा तरेचे विधान हे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आहा तांणी केलें. ताका लागून अशें एक स्पश्ट जालें की स्वता मुख्यमंत्री हो मरिना खातीर किंवा प्रस्तावित मरिना प्रकल्पा खातीर मातसो पॉझिटिव्ह आसा तो हाडपा खातीर अशें दिसलें. ह्या प्रश्नोत्तराच्या काळात म्हणजे मरिनाच्या संदर्भात ह्या प्रश्नात कांय टेक्निकल गजाली सुद्धा मुखार आयल्यो ज्यो आयच्या ह्या प्रश्नोत्तराच्या काळात जाल्यो. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार आलेक्स जो आसा, आलेक्स सिक्वेर पर्यावरण मंत्री, ताणे क्रुजाक रिप्लाय दितना सांगलें की आमी अजून पर्यंत नावशीच्या मरिनाक कसलीच परवानगी दिल्ली ना. आणि ह्या वेळार CZMP प्लॅनाचो विशय आयलो. CZMP प्लांट 2019 जो आहा तो अजून पुराय जाल्लो ना, त्याची प्रक्रिया सुरू आहा. ताका लागून 2011 जो CZMP प्लांट जो आसा तोच अजून सुरू आसा.
त्याच्या उपरांत आमी क्रुजान सांगले की हो जो मरिना प्रकल्प आसा तो जर येत जाल्यार जे लुकसाण जातले ते भरून येवपा सारखे ना, तेका लागून हो मरिना प्रकल्प जो आसा तो आमकां नाका अशी भूमिका ताणें मांडली. मागीर सीएमान जे कितें सांगले भाश्य केलें ते हांवें तुमकां सांगले. ताजे उपरांत विजयान टेक्निकल गजाली मांडल्यो त्यो म्हणजे खरगवाल जे कन्स्ट्रक्शन आहा तांकां 2010 भितर तेंचे मदीं आनी एमपीटी मदीं लीज डीड जाले आणि ह्या लीज डीड जे आसले तेच बेकायदेशीर असो मुद्दो जो आसा तो विजयान उपस्थित केलो आणि तेका तेणें सांगलें की लीज डीड करतना खरगवाल कंपनी वांगडा जो जी जागो आसता आमी जर म्हणत जाल्यार न्हंयचो जो जागो आसता किंवा न्हंय जो फ्रंट आसा तिची मालकी ही गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आसता. तेका लागून गोवा गव्हर्मेंटाक विश्वासान घेयनासतना खरगवालान एमपीटी वांगडा लीज डीड जे आसा ते कशें केले अशा तरेचो टेक्निकल प्रश्न तांणी उपस्थित केलो. त्याच्या उपरांत म्हत्वाचें भाश्य केलें ते एडवोकेट कार्लोस फेरेरान. तेणी सांगलें की द लँड विच इज ओन्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा without Goa government approval, project proponent has gone to MPT and done lease deed, which is illegal. तेणे सांगले की land under sea or river up to high tide line is owned by government. सो ह्या प्रोजेक्टा खातीर जर सुरू सुद्धा करपाचो जालो जाल्यार जी कितें टेंडर काडपाची प्रक्रिया किंवा जी आसा ती गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान येवपाक जाय. एमपीटीक अधिकार ना आणि हे 2010 जाल्लो हो सगळो लीज डीडाचो प्रोसेस. सो ह्यो टेक्निकल गजाली ज्यो आसा त्यो सर उपस्थित जाल्यो. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तांणी मांडलो मुख्यमंत्र्यान आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि स्पष्ट केला की अजून पर्यंत आम्ही या प्रकल्पा खातीर कांयच कसलीच मान्यताय जी आसा ती अजिबात दिल्ली ना. त्याच्या उपरांत थोडक्यात विश्वनाथ ऐकय ह्या प्रकल्पा संदर्भात नीरज उलोवंक सोदता. आनी एक पॉइंट थंय मांडलो तो म्हणजे विंडो पेन ऑयस्टर्स हे इज अ शेड्यूल टू हे म्हणटात एंडेंजर्ड हे आसा आणि ती सिन्स ती आशिल्ल्यान थंय कसलीच डेव्हलपमेंट एक्टिविटी करपाक मेळना अशा तरेचो एक मुद्दो आसा. सो तो एक आशिल्लें की तो फक्त जुवारी बे ह्या एरियेन भितर आसा आनी ते म्हणटा की एक विशिश्ट प्रकारची कालवां जगा भितर दोनूच कडेन मेळटात. हांव कितें म्हणटा की हें सगळें बरोबर आहा. आमी हांवूय पर्यावरणाच्या नदरेन खूबच एग्रेसीव आसता पूण कशें जाणा पर्यटन पर्यावरण विकास आर्थीक विकास ह्या लोकांचो जो पळय कितें थंय लावपी मच्छीमार नुस्तेकार हांचें अस्तित्व हें सगळें सांबाळून दवरून आमकां मरिना प्रकल्प जाय अशें म्हाका पर्सनल दिसता. आनी ह्या संदर्भात आमी भुमिकाय घेतल्या. हांव कितें म्हणटा सगळ्या घटकांक विधानसभेन चर्चा सामकी बरी जाली कारण ह्या संदर्भात सरकाराक उक्तेपणी उलोवंक मेळ्ळें एक संदी मेळ्ळी आनी सरकारान त्या संदर्भात दावो केलो. मागीर हांव मुख्यमंत्र्याची ह्या संदर्भात अभिनंदनी करता की मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमी स्टँड घेवना पूण आमी ह्या संदर्भात पॉझिटीव आसात. कशें आसा मरिना हो गोंयांत येवपाची इतल्या खातीर गरज आसा कारण आतां कितलेशे जाग्यार जर टुरिजम वाडटा आनी हाय एंड टुरिजम श्रीमंत पर्यटक जर आमकां गोंयांत जाय जाल्यार अशे तरेचे आमकां करचे पडटले. कारण कशें आमचें फक्त बीच टुरिजम इतलें आमी कॉन्सन्ट्रेट केलां. फुडें 20 वर्सां तर कितें जातलें कोणाक खबर ना. जशें मायनींग अचानक बंद पडलें आनी येदो व्हडलो हाहाकार जालो. सो हें आमकां जाय. आमकां आमी म्हणटा तशें आमकां मच्छीमारी जाय आमकां समुद्रांत इम्पॅक्ट असेसमेंट एक्झॅक्टली. हांव तें म्हणटा की आमी जरी म्हणलें म्हाकाय जरी जाय आसलें तरी बी प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळून त्या संदर्भात एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाची गरज आसा आनी तो रिपोर्ट येतगीर आनी तो बऱ्या वेवस्थीत तटस्थ संस्थे कडेन सरकारान करून घेवचो आनी तो अहवाल येतगीर ह्या संदर्भात म्हाका दिसता फुडें पावल घालप शक्य आसा. विश्वनाथ हय सारखे तुम्ही जी आता बाजू मांडली बट दुसरी एक गजाल म्हणजे थंयसरलो थळावो आमदार आसा तो म्हणजे विरेश बोरकार आणि विरेश बोरकाराचो ह्या प्रकल्पाक जो आसा तो विरोध आसा आणि आयज सुद्धा तेणे विधानसभे भितर एग्रेसिव्हली उलयले की तुम्ही हो मरिना प्रकल्प जो आसा तो हाडू नाका म्हणून नावशी. सो ही एक बाजू जाली आणि पहिलो प्रश्न जो आसा तो हो मरिना आनीकूय महत्वाचो विश्वनाथ एक महत्वाची गजाल म्हळ्यार कितें अजुनूय आमी CZMP 2011 प्लॅन चालू दवरला. आमी कितले फाटल्यान आहा तें पळय. आमी 2019चो इमिजिएटली तयार करून फुडले 10 वर्सां खातीर हो प्लॅन तयार जाता आनी तो इम्प्लिमेंट जातलें हें पळोवपाची गरज आहा. येस फुडें सांग.
हय, सो हो प्रश्न जालो सर मरिनाचो पयलो जालो. मागीर दुसरो विदेशान विचारिल्लो तो म्हणजे सरकारान एक ऍप काडिल्ले जे गार्बेज डंप करतात ते पळया, ते संदर्भात जर कितें कोण डंप करता आसत जाल्यार ती कागाळ बी त्याचो स्टेटस कितल्यो कागाळी येयल्यो बी असो हो प्रश्न आशिल्लो. पूण ताचेर मागीर सांगलें मंत्री मोन्सेरातान, मागीर सरकारान मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यू केलें की जर कोण कोयर अशें उडयता आसत, अबंडंट जाग्याचेर हाडून उडयता आसत जाल्यार अशे ट्रक बी आसा तेंचेर आमी कारवाय करतले आनी तांचो परवानो बी आसा तो सस्पेंड करतले, अशा तरेचो तो दुसरो प्रश्न जालो. ह्या भितर जेन्ना मरिनाचो विशय जातालो तेन्ना विरेश उलोवपाक लागलो आनी मदींच प्रेमेन शेट मोयेचो आमदार आहा तेणी बसूनच खुर्चे वयल्यान म्हटले अरे टायम वेस्ट करता म्हणून तो आवडाचो अशें म्हणून, आनी विधान तेणी केल्या उपरांत विरेश भडकलो आनी म्हणपालो कसो टायम आपूण वेस्ट करता तो आपल्याक सांगा बी म्हणून. आनी मदींच मागीर सुदिनान मातशी फोडणी घातली की प्रेमेन शेटान विधान जें केलां तें बसून केलां, तो उबो रावन उलोवना. पूण सर हेचे वयल्यान एक अशें जालें जरी तेणी बसून विधान केलें आसलें तरी तो डिस्टर्बन्सूच जाता आनी मागीर सीएमूय येयलो तेणी बसून विधान केलां, उबो रावन तें विधान केलें ना. मात विदेशाक मातसो चाळोवन घालपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो आनी विदेश यंग आसल्या कारणान मात तो हायपर जालो, असो हायपर जाता तो रोखडो रिएक्ट जाता. अशे तरेन थंय मातशी एक 5-10 मिनटां ह्या सगळ्या बोवाळान भितर गेली. मागीर सर आमी जर पळयत जाल्यार एक कॉलिंग अटेन्शन जे आशिल्लें तिसरो क्वेश्चन येवंक ना आयज, जो वेंजी वेगसाचो आशिल्लो. बट मागीर आमकां जेन्ना खबर कळ्ळी की ताजो फादर इन लॉ एक्सपायर जालो ताका लागून तो आयज सभागृहान पावूना आनी तोच मेन तो क्वेश्चनर आसल्या कारणान जॉईंट क्वेश्चन जरी असलो तरी तो घेवंक मेळना रुला प्रमाण, अशा तरेन ते सगळें हें जालें. सर तेजे नंतर एक कॉलिंग अटेन्शन जे म्हत्वाचें येयल्लें तें जॉईंट कॉलिंग अटेन्शन तें म्हणजे फार्मर्सांच्या जे कंपेन्सेशनाच्या बाबतींत आनी सगळ्या आमदारांनी मागीर ते सत्ताधारी जावं किंवा सर ते मागीर विरोधक जावं सगळ्यांनी एक कन्सर्न रेज केलो की ही जी कंपेन्सेशन जे आसा ते अजून पर्यंत फार्मरांक तशें मेळूना आनी जे कंपेन्सेशन मेळटा ते सामकें उणें आसता आनी तेका कांय तसो अर्थ नासता आनी हें कंपेन्सेशन टायमार शेतकाऱ्यांक मेळूंक जाय. म्हणजे त्या कंपेन्सेशनाचेर तो फुडलें आपलें जें कितें शेत आहा त्या खातीर तो खर्च करता. आनी ह्या वेळार विजयान हें केलो, काब्रालान केलें, मायकलानूय सांगलें की मेळपा जाय म्हणून. तुमचो जो निधी आसा आधार निधी शेतकाराचो तो सध्या न्हिदलेलो आसा अशें विजयान सांगलें. असो कृशी कार्डाचो मागीर विशय आयलो की सगळ्यांकडे कृशी कार्ड नासता तेन्ना तुमी कितें करतले. मागीर सीएमान इंटरव्यू जाले, सगळे मंत्री रवी नायक हांणी आन्सर दिले आपले भशेन आपल्या स्टायलीन. मागीर सीएमान सांगलें की आमी सर्वे करतले, जे लुकसाण जाल्लें आहा थंय झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरांक आमी धाडटले आनी ते इतल्या बेगीन असेंब्ली सोंपचे पयलीं दिवप शक्य ना, कारण ते सर्वे सगळे जावपाक जाय, तेजो सगळो डेटा येवपाक जाय आनी आमी चवथी पयलीं म्हणजे चवथीक आमी शेतकाऱ्यांच्या खात्याचेर डायरेक्ट पयशे ट्रान्सफर करतले अशे तरेची म्हायती जी आसा, विधान जे आसा ते मुख्यमंत्र्यान द फ्लोर ऑफ द हाऊस केले आनी शेतकाऱ्यांक फावटी बी मारच्यो पडच्यो ना असो दावो जो आसा तो मुख्यमंत्र्यान केलो. आमी शेता संदर्भान उलयतना तोच येता डिझास्टर. जर सध्या खरें म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट हो एक व्हडलो डिझास्टर जाला गोंयान. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या नांवाचेर गोंयान तशें कांयच ना. एक्झॅक्टली. कसलीच कोणे तरी आज बरें म्हणलें की डिझास्टर जेन्ना आमी त्या नंबरार फोन करतात ते आमकां फायर ब्रिगेडीक फोन करपाक सांगता म्हणून. सो आमी डायरेक्ट फायर ब्रिगेडीक फोन करपाक सोदतात न्ही, तुमचे कडेन फोन करून कितें फायदो. ताचेर मशिनरीच ना, कसले तरेची मशिनरी ना. गोंयांक आतां अशे तरेची यंत्रणा उबारची पडटली. तर आमी म्हणलें आमी ह्या दिसांनी चर्चा केल्या गोंयाक भितर इज वल्नरेबल स्टेट. दर्याचे देगेर आमी रावतात, गोंय पूर्ण न्हंयांनी वेडलां. क्लायमेट चेंजीक लागून पावस आतां पयलीं भशेन पडटलो अशें गृहीत धरपाक जायना. जो पयलीं आतां पळय 4 म्हयने पावस पडटालो तो आतां अवघ्या 2 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान पडला. 1.5 म्हयन्यांतलो पावस जर 8 दिसान पडला, 8 दिसान जर इतलो अर्दो जर पावस पडला आनी कांय जर भागांनी जर आतां 100 जर मिलीमीटर पावस जर हुपला जाल्यार डेली पडटा 100 mm पावस डेली पडटा. एक्झॅक्टली दिस इज समथींग व्हेरी डेंजरस डिझास्ट्रस. सो ताजेर आतां चर्चा सिटी म्हणल्यार टायम बॉम्ब हेच आनी थोडे दीस जर पावस फुडें गेलो न्ही जाल्यार शेतांय 70% शेतां पडटलीं. त्या शिवाय घरां मोडटा पळय तो प्रमाण वाडटलें. सगळे वणटी फुगल्या एक दिसान दीस. तूं म्हणटा तशें की एडमिनिस्ट्रेशन सामकें सुस्तेलां, एकावंटेबिलिटी ना, हे ज्यो पळय गजाली येतल्यो हातूंत भितर आमी चड लोक मरपाक रावतले. म्हाका अजाप दिसता की ह्या दिसाक एकलो मनीस वणटी पडटा, कोणाली घरां मोडटात, लोक डेंजरस एरियेन रावल्यात.
आमी चड लोक मरपाक रावतले काय म्हणून सरकार गंभीर दिसत ना हाजेर. Exactly. कांयच आणि आज विजयान एक इश्यू काडलो की फ्लॅटातले फ्लॅट मोडून पडले म्हणून. सो तांकां लोक हाल म्हणजे आनी कशे बिल्डिंगो ज्या पद्दतीन उबे जाल्यात, लोक अशे सामके व्हडले व्हडले कडे आहा ताचे देगेर, न्हंयचे देगेर बांदल्यात, हॉटेलां बांदल्यात न्हंयचे देगेर, रिटेनिंग वॉल्स बांदिल्ली ना. एक्झॅक्टली. ताचे खातीर हे जर फाल्यां जर एक हॉटेलां बिटेलां पडली आनी जर मोठो हाहाकार जालो, लोक जर मेले टुरिस्ट बी, जाल्यार हें गोंयचें नांव बदनाम जाता. गोंयचें नांव नॅशनल इंटरनॅशननल लेवलाचेर बदनाम जावं शकता. सो इट इज व्हेरी सिरियस नोट घेतलेलो कांय दिसना आनी कसलेच एफर्ट दिसचे पडना. सामके एज युजल सगळें चलना. एक्झॅक्टली. इतलो सिरियस हें आसतना सुद्दां. विश्वनाथ, आनी खंयचे विशय चर्चेक आयले? सर, ताजे उपरांत मेन जी आयज खुमासदार अशी चर्चा टोले बिले जाले ते म्हणजे अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळी वयल्यान विजय जेन्ना मंत्री आशिल्ले ठराव मांडलो जाल्ली सुरू, आनी मागीर ती आतां फाटली 5-6 वर्सां जाली ती सरकारी पावण्यार जायना. सो ह्या चर्चे वेळार विजयान बरेच जे आसा ते चिमटे सरकाराक काडले. बरी खुमासदार चर्चा जाली आनी आमी सगळ्यांनी पळयल्या, ती सगळ्या गोंयांत पळयल्या लायव्ह. ह्या वेळार जेन्ना विजयान म्हटलें की अस्मिताय दिसाच्यो गजाली मुख्यमंत्र्यान आपल्याक सांगपाची गरज ना अशा तरेचें विधान केल्या उपरांत सीएमान म्हटलें की कित्याक आपूण खंयचो तर अशा तरेन तो जो एक वाद रंगता सावंतवाडी सरकार आनी अशी जी टिका जाता मुख्यमंत्र्याची, तेचे मातशें प्रतिबिंब थंय दिसपाचो प्रयत्न जालो. बट मागीर तें चडार कांय पडलें ना. बट विश्वनाथ, हो ठराव मांडिल्लो युरी आलेमावन, पूण जालें कितें की ताजेर क्रेडीट घेतलें विजयान. आनी मागीर जी पळय प्रेस कॉन्फरन्स युरी आलेमावन आनी 2 काँग्रेसच्या आमदारान घेतली, तातूंत भितर युरी आलेमावन म्हणलें हो आमकां विशय पॉलिटिसायज करपाचो नाशिल्लो, तो विजयाक थोपणो आशिल्लो. पूण विजयान ह्या संदर्भात एक बरें दिसलें तें म्हाका अशें की विजयान एक सखोल ताज्या मुळा कडेन वचून एक चर्चा केली. तो ताणें 2-3 मुद्दे आयले की हो जो पळय अस्मिताय दीस हो आमी करपाकूच जाय, कारण स्वता पर्रीकारान म्हणलां की गोंय मुक्ती दिसा इतलो म्हत्वाचो तो दीस, तो आमी विसरपाक जायना. नंबर 1, कारण त्या वेळार फकत गोंय महाराष्ट्रान घालप इतलोच विशय नाशिल्लो. त्या वेळार गोंय एक स्वताच्या आयडेंटिटी घेवन उबी रावप अशें एक व्हडलें तें एक लढाय म्हणपा जाता. तातूंत भितर सगळे लोक जाती धर्माचे लोक एकठांय जाले आनी विजयान आनी लोकांक त्या टायमाचेर खबर नाशिल्ली इम्पॉर्टन्साची. ताजे नंतर तांकां कळ्ळें की बाबा आमी करताली मिस्टेक म्हणून. आनी आतां कितें जालें, जगभर न्ही आयडेंटिटी म्हणटा आतां इशू उबो रावलो. तूं कोण, म्हजें अस्तित्व कितें, हांव रावत त्या भागाचें अस्तित्व कितें, गोंयचें अस्तित्व कितें, अशे विशय आतां येतात. सो आनी हे अस्तित्व एक राष्ट्रवादाचोच भाग की आपूण आपल्यालें अस्तित्व सांबाळपाक जाय, आपल्या राज्याचें सांबाळपाक जाय, तातूंतल्यान एक राजकारण घडपाक जाय. कारण ना जाल्यार अस्तित्व ना जाल्यार गोंय म्हळ्यार कितें. फाल्यां जर समजा गोंयची जर अस्मिताय ना जाली आनी भायल्यान जर लोक येवन घुसले जाल्यार मागीर गोंय आनी कितें उरतलें. म्हणून ते म्हणटात न्ही, कोंकणी ना जाल्यार गोंय ना, गोंय ना जाल्यार गोंयचो मनीस ना. सो हे सगळे भाशा, राज्य, अस्तित्व हे सगळे प्रश्न तातूंतल्यान वयर सरतात आनी तो एक म्हत्वाचो विशय आयलो. आनी म्हाका सीएमाचेर परत एकदां सांगलें की सीएमान विजयाक ताणें एक परत आडायलो आनी सांगलें तूं म्हणटा बरें आहा रे की 67 लोकांनी मत दिलें, आमी कितें, हांव कितें. कारण स्वता प्रमोद सावंतान इतले वर्सां एक स्टँड क्लियर घेतिल्लो आहा. तो परत म्हणटा पळय जी पळय राजभाशा आहा ताका आमी हात लावपाचे नात, आमचें हें पक्षाचें धोरण. दुसरें तो स्वता वेगवेगळे ज्यो पळय कितें साहित्यीक चळवळी आहा तातूंत भितर कमिटमेंटान तो सहभागी जाला इतलीं वर्सां. सो ताका आमी म्हणूंक शकनात की तूं हें म्हणून कळ्ळें तुका. आनी विजय प्रामाणीक आसा, गोंयवादी गोंयवाडी जावपाचें म्हणून, गोमंतवाडी, सावंतवाडी आहा तशी गोमंतवाडी म्हणून म्हणपाचें म्हणून. सो वायट न्ही हो मुद्दो. अशे तरेची चर्चा विधानसभेन परत जावन जे पळय वांगडी आहात तांकां परत तांचे अस्तित्वाची जाणीव करून दिवप आनी तातूंतल्यान सुदीन ढवळीकाराक मदीं तांकां चिमटे काडटाले. कारण सुदीन ढवळीकारान मदीं कितें तरी अस्तित्व निमाणें कशें आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भुमिका घेतिल्ली गोंयची भाशा मराठी आनी गोंय महाराष्ट्रान वचपाक जाय. आज जवळ जवळ 60 वर्सां नंतर तेतून एक म्हाका एड करपाक जाय की एकूच एड करता की म्हाका जे ऑब्जर्व जालें जेन्ना ह्यो विशय चलतलो तेन्ना सीएम अशें म्हणपाक लागलो लायटली उलयतना की हय उल्हास आसतलो साजरो करपाचो अस्मिताय दीस. इतल्या लायटली सीएमान जे आहा तेका उत्तर दिलें. तें मातशें खंय तरी खटपा सारकें एक लक्षांत धर विश्वनाथ,
एक गजाल ताणें अशें म्हणलें की तुमी न्ही दिल्लें काय म्हणून. हें खरें, ही जर चळवळीचो हो जर चळवळीचो भाग जाल्यार विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्ड किंवा बाकीचे पळय जे घटक आसात कोंकणी चळवळींतले घटक, ताणें कित्याक याद केलें ना. कोंकणी चळवळींतले चळवळ खंय गेल्या, चळवळी साहित्यिकांतली हे सगळे साहित्यीक विचारवंत चळवळीन आशिल्ले, तांचो बोवाळ करप न्ही. सरकाराक सगळें जमना जालें ते स्वयंसेवी लेवलाचेर कित्याक करनात तुमी. इनफॅक्ट खरें म्हळ्यार हो दीस मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयान भितर मनोवपाची गरज आशिल्ली, सरकारी पावंड्याचेर न्ही, स्वयंसेवी पातळीचेर सुद्दां. ह्यो इतल्यो कोंकणीची संस्था आहात, इतले समजा वेगवेगळे हे आहात, सुखी जाल्यात, सगळे कोंकणीक मेळ्ळा आनी सगळें तांकां सुखां मेळ्ळा, तांकां अनुदान मेळटा ह्या संस्थांक. आतां पयर कोण कोण संस्थांक कितलें अनुदान मेळ्ळां हें सरकारान दिल्लें आहा आनी तें मेळ्ळें त्या बरोबर सुखी रावल्यात. म्हज्या कोतान लोकांची जबाबदारी, स्वयंसेवी संस्था, लेखक, विचारवंतांची जबाबदारी की दर वर्सा खाजगी लेवलाचेरय करपाक, सरकारी लेवलाचेर जावंक आनी सरकार आपल्या लेवलाचेर ते कशें मनयता ते आमी जाणात. विजयाक ते एक राजकीय कारणा खातीर तेन्ना तो म्हाका दिसता दीस मनोत्सव दिसलो, पूण आज जेन्ना 5 वर्स तो मनयनात तेन्ना म्हजे कोतान सरकारी लेवलच्या सरकारान करूं. कारण आमी पळयलां ह्या वर्सा जन्मशताब्दी कोणाची, रवींद्र केळेकर जन्मशताब्दी मनोहर सरदेसाय हांची, ही सरकारी लेवलाचेर कशी जाता ते आमी पळयल्या. तांकां कोणाक ते उदासीन, हांव जाणा त्या खात्याचे जर जो पळय कोण संचालक आहा, राजभास संचालक, ताका जर विचारून रवींद्र केळेकर आनी मनोहर सरदेसाय बद्दल जर 2 प्रश्न विचारले जाप दिवपाक येवचे ना. सो म्हणून हांव म्हणटा की खाजगी लेवलाचेर हे अशे तरेचे दीस, अशे तरेचे उत्सव साजरे करपाची गरज आसा. गांवांनी जावपाचे. जर तुमचे भितर ती अस्मिताय जर भितरल्यान आसा, एक पोटतिडक आसा, आपले जी पळय कितें सासाय आहा ती जर फुडें हाडवरून दिसता, आपलो जो पळय अशे तरेचो एक अस्तित्व, हो जर मुद्दो जर कोंकणीचें अस्तित्व एक्झॅक्टली. सो ती चळवळ तशे तरेन जावपाची गरज. सरकाराक दोश दिवन कांय फायदो ना, लोकां कडल्यान तो प्रेशर येवपाक जाय. पूण सरकाराक ह्या खेपे रेजोल्युशन एक्सेप्ट करचे शिवाय आनी दुसरो पर्याय नाशिल्लो, कारण सामको ते पॉलिटिकली आनी हो विशय कशें जालो पळय. एक कितें जालां की BJPचे अस्तित्व आसाच, पूण तांणी जे पळय 7-8 जाण काँग्रेसींतल्यान घेतल्यात तांचे भितर हळू कोण भायर वताले, भितर वताले, रेजिनाल्ड तूं भायर कित्याक वता अशी विचारतालो. मागीर मायकल लोबो थंय फाटल्या वेळार कितें स्टँड घेतिल्लो. सो सरकाराक एक पेचप्रसंग निर्माण जावपाचो जर डिव्हिजन मागिल्लें जाल्यार. आनी म्हाका विधानसभा सुरू जावचे पयलीं म्हाका विधानसभेचे भायर युरी आलेमा मेळ्ळो. तेन्ना हांवें ताका म्हणलें की अरे डिव्हिजन तुमी मागतले ह्या हातून, कारण डिव्हिजन मागप हो कन्सेप्ट आमी जेन्ना जल्मी पळय ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना पण आयकलो, मदीं मदीं तो डिव्हिजन मागतालो. ताका लागून न्ही सत्ताधारी पक्षाक बेगीन एकठांय येवन एक संघटीत जावचें पडटा. हांगा सुशेगाद भायर गेले भितर गेले ना. डिव्हिजन मागिल्लें जाल्यार आमदारांक क्लियर स्टँड घेवन उबें रावचें पडपाचें. आनी जर एक्सपोज जावपाचें ठराव पास जातलो आशिल्लो, सरकार जिखतलो आशिल्लो, ते एक्सपोज ना. पूण CMाले म्हाका हातूंत भितर आयचे दिसांनी CMाचे म्हाका CMाक कोण कोण तोंबडे मारताले, तांकां चिमटे काडपाचो प्रयत्न, CMाचे कंपोज्ड, CM बरे तरेन पॉझिटिव्हली उलयलो आज आनी CMान बरे तरेन सुंदर एक बरे तरेन ताणें सगळी क्वेश्चन आन्सर्स केल्या, ताणेंच केल्या. बाबूश आनी रवी नायक दोगांयचेय परफॉर्मन्स इतले पुअर आशिल्ले आयज. बाबूशाचे तर अक्षरशः तो वाचतालो, बरोवन दिल्लें वाचतालो, एक प्रिपेर करून येवना, कांय अभ्यास ना, कांयच ना. आनी इवन एडमिनिस्ट्रेशन ताजे पळय डिपार्टमेंट आसा ते पळय जाल्यार म्हाका चलता काय ना असो डावट उरता. कारण ते पळय क्वेश्चन जर पळयत जाल्यार कांयच जायना. CMान ताका मदीं येवन ताका इंटरव्यू केलो, CM जापून दितालो आनी CMान बरो, CM इज नाव इन कंट्रोल ऑफ द सिच्युएशन अशें दिसता. कारण तांगले फाटल्या 5 दिसांचे अधिवेशन जर पळयत न्ही, CM बरो आर्टिक्युलेट आनी बरे तरेन जापून दिता, अभ्यास करून येता सगळ्या विशयांचो. विश्वनाथ, आय एम रायट? सो एडमिनिस्ट्रेशनाचे ह्या मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स हेय हातूंत भितर सामकी इतली क्लियरली दिसताली, सामकी ग्लॅरिंगली दिसताली की कितलेशेच कामां इवन सरकारी पक्षांतलेच आमदार आशिल्ले ते हेकडे जाले. संकल्पना सांगले आपणे कितले फायदे घातले म्हणटा तो एक लँडस्लायड जाता. तो म्हणटा हो ताणें वाचून दाखयलें की आपल्या कडेन फंड आहा ते वी कॅनॉट यूज इट फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आनी त्याच आन्सरान भितर सकयल एक पार्ट आसा ताणें वाचूंकूच ना. तातूंत बरयलां की इवन देर इज सर्टन पर्संटेज रिजर्व फॉर कन्स्ट्रक्शन्स आनी हें. सो इतले तरेची विश्वनाथ, आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला.
म्हाका तुजे कडल्यान थोडे भितर एकच जाय, आयचे दिसा सरकारचे परफॉर्मन्स कशें आशिल्ले? सर आयचे दिसा आमी जर पळयत जाल्यार पयलो प्रश्न आसा तो हाजो आशिल्लो आलेक्साचो. आलेक्स प्रश्नांक जापो दितालो आनी तो टॅक्निकली चड उलयनाशिल्लो, जितले उलोवपाक जाय तितलेच उलोवपाक चड उलयनाशिल्लो, कमी उलयनाशिल्लो. ताच्या उपरांत बाबुशाचो प्रश्न आयलो, जशें निरज सरान सांगले तशें आनी मातशी बरे तरेन जी आसा ती आन्सरां बीन बाबुशा कडल्यान येवपाक जाय आशिल्ली, तशें जालें ना. तेच्या उपरांत मागीर तिसरो मिनिस्टर आशिल्लो तो म्हणजे रवी पयलीं उबो रावलो आनी ते सगळे वाचपाक लागलो तेन्ना विरोधकांनी जापून जावन सांगले की नाका नाका पुरो आमकां कळ्ळें म्हणून. मागीर सीएम इंटरव्यू. सो अशा तरेचे आयचो जो सरकारचो मंत्र्यांचो सकाळचो परफॉर्मन्स आशिल्लो. आनी मागीर आमी जर पळयत जाल्यार नॉर्मल आशिल्लो, तसो व्हडले काय नाशिल्ले की चड कोण अभ्यासपूर्ण उलयलो अशें खंय आमकां दिसूंक नायच. गुड गुड गुड. सो आयचे दिसा एक बॅलन्स उरलें ऑपोजिशनान अस्मिताय दिसाचेर आनी जे पळय बाकीचे नावशी एक 0 ओव्हराक एक विजयान एक विशय काडलो. कावरे पिल्ला एक घराची लायट ना, कितले वर्सां जाल्यार लायट वनात आनी पेमेंट केलो कितें केलें तांकां हेरस करता. तेन्ना सुदीन म्हणून सांगलें की आपूण तुका फाल्यां म्हणल्यार तुका लायट पावयता. पूण विधानसभा ही अशी जाय. पूण इतले वेळ रावत सर बरोबर बरोबर विरोधी पक्षाक संदी दितात ते प्रश्न उपस्थित करपाक आनी मागीर सोडोवपाक. आयज म्हाका दिसता ही चर्चा एक म्हत्वाच्या एक निश्कशेर पावल्या की सरकाराक डिझास्टर मॅनेजमेंट धरून ते एडमिनिस्ट्रेशना बद्दल मातशी इल्लें टायट जावपाची गरज आसा. कारण आतां पयलीं भशेन उरूना, आतां क्लायमेट चेंज आनी अशा तरेचो पावस आतां 2-3 दिसांनी पावस 15 दिसाचो पडटा. सो दीस इज व्हेरी सिरियस. आनी दीस वता तशें फुडले फाल्यां परां आनी 3-4 दिसां भितर आनी कितें जावपाक शकता. जमीन दोंगर भुसभुशीत जाल्यार सगळे झाडां तांची परिस्थिती मातशी बिकट जाल्या कितेंय जावंक शकता. घरां पडपाक शकता, घरां पडपाक शकता, लँडस्लायड जावपाक शकता. लोकांनी आतां न्हंयच्या देगेर वचचें न्हय, लोकांनी आतां दर्याक वेळेर वचचें न्हय, लोकांनी अशे तरेचे जंय भंय आसा झाडां बिडां हांगचे ह्याच्या मुळान रावचें न्ही. लोकांनी आपल्याक स्वताक सांबाळचें. सगळे सरकाराचें सरकार करतलें अशें रावचें न्ही. जाल्यार ठिकाणी पडपाची शक्यता आसा, लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा. लोकांनी पत्रकारांनी बी अशे तरेचे जे पळय जागे आहात ते लोक सरकाराच्या आनी वर्तमानपत्राचे नदरेक हाडून दिवचे. वर्तमानपत्रान मिडियान ताचेर सतत लक्ष दवरपाची गरज आसा. इतल्यान आमची ही कार्यावळ सोंपयतात. आमी ह्या कार्यावळीन भितर जे वेगवेगळे विशय हाडले ह्या विशयांत आमी सतत तुमकां विधानसभे बद्दल सांगतात आनी आमी कमेंटूय करतात. हे कमेंट इतल्या खातीर गरजेचे आसात कारण लोकांक जे विधानसभेन चल्लां ताजे भायर पड्ड्या फाटल्यान ज्यो पळय घडणुको घडटात त्यो लोकांच्या मुखार हाडपाची गरज आसता. आमचे 2 मानेस्त तुमचे कडेन उलयले. आमी ही कार्यावळ हांगा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.